Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. Someone asked me, where is the founder and ending? The answer is, I'll find out where it is. He's not here. सगळे पार्टी अलायन्स करपाक सोदता. आमचे कडेन उरले आमदार कितले जवळ 3-3.5 आमदार आणि त्याच्या नंतर आम्ही कॅन्डिडेट सोदपाक वयतले त्या म्हणसर Today you are very clear. You are disowning Ravi Naik. ज्या दिसा तेगे चले गेले हांवें पब्लिकली तेका डिझोन केलो कंप्लिटली. तरी पूण आज काँग्रेस पक्ष रवी नायकाक आपलो मानना. डेफिनेटली मानना. आमी थंय दुसरो कॅन्डिडेटूय तयार केलो. काँग्रेसीन रवीक लिस्टांतल्यान केन्ना काडलो? फोंडेचो आमदार रवी इतलो तेंप पुतांक बीजेपीन धाडून काँग्रेसीच्या अर्द्या वड्यार पांय दवरून आशिल्लो. फाटले 5-6 म्हयने जाले ताचो सरकार पक्षा कडेन लागचार. मजगती टीएमसी आपानूय गांठून जालो. आतां इलेक्शन तेकले तशे उमेदवारी तेकली. फुडल्या 2-4 दिसांत रवीचे उडी मारपाचे थारता. आता तरी काय हे ना सध्या. हांव काय सांगू शकना. कळ्ळें तुका आयच्या दिसाक कितें आसा फाल्यां आसा परवां आसा न्हू. त्या प्रमाणे हांव तुमकां मागीर सांगता. जर म्हागेलें कितें डिसिजन कसलेंय आसलें जाल्यार तुमकां कळयता. आमी सगळ्याले आयकून घेतला. टीएमसी घेतला, आपाचे घेतला, सगळ्यांचे आयकून घेतला. पूण आमी कोणा कडेन कांयच उलोवना. सो अजून तशें काय डिसिजन जावना बीजेपीन वचपाचें जावं आनी कितें तरी तशें तें मागीर तुमकां फाल्यां येतालें कितें आसलें फाल्यां सांगता तुमकां. एके वटेन आपण भंडारी मुख्यमंत्र्याचे सूत्र सोडला. सूत्र सोडपी भंडारी फोंडेकार. काँग्रेसीन रवीक कडेक काडून फोंड्या स्ट्रॅटजी फिक्स केल्या. ते वटेन बीजेपीन शॉर्टलिस्टेड बिगर बीजेपी उमेदवारांक उखलूंक सुरू केल्या. तातूंतच आयतार म्हणल्यार रवी चल्लो म्हूण बोवाळ. रवी निमाणे खंय उगवतात ताचेर फोंडेकारांची नजर.